पासूम सर्व यामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मोना उतरले आयकूंक आमकां समर्पूं पवित्र बलिदाना या गव्यासर एका स्थाळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या स्वरूपकारा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आयची लितुर्जी आम्हा सर्वांक आमच्या आपोण्या विशांत चिंतूंक आपयता. पयले वचपांत आमोसाचे आपोवणे आनी देव ताका खंयच्या रितीर प्रावादी जावन जडटा ह्या विशयांत आमी आयकता. दुसऱ्या वचपांत पावल एफेस घरांक बरोवन क्रिस्तांवांचे म्हळ्यार आमचे आपोवणे कसले आनी खंयच्या रितीर आमच्या आपोवण्या निमती जेजू क्रिस्त थंय आमी एक जाल्या आनी कसलें जाय जाय आमचे जिवीत ह्या विशयांत सविस्तार रितीर समजोवणी दिता. आनी तिसऱ्या वचपांत वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त आपल्या 12 जाणां आपोस्तलांक आपोवन तांकां पयल्या मिसांव कामाक धाडटा. आयचे हे मिसाचे बलिदान बेडयत आसतना आमी उगडासाक हाडया. देवान आम्हा सर्वांक आपयलां आनी हे आपोवणे आमच्या पवित्र स्थान आमी घेतना देवाक आमी येस म्हणून सांगलां. त्या देखून त्याच देवाचो आदार आनी कृपा मागया. बरें क्रिस्तांव जिवीत जिवन जेवा देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचे जिवीत बांदून हाडूंक जाय जाल्लो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. जायते फावटी आमच्या ह्या क्रिस्ती आपोवण्यांत आमी चलवल्या. आमी केल्या चड चुकीक देवातान बोगसाणें मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता. मनाची दोरपणां सारून वायट तरुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवकार म्हणीत सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकृत सुमिया काकृत देवा महिमा देवा महिमा देवा पुंसगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सगीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवा पासून
तुका वापरता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सतत उजवाडतून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमच्या जिणेच्या सालेंद क्रिस्ती बावर्ताचेर आड वेताना तें पयस करूंक आनी हो बावर्त तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात आमेन. आमोसाच्या पुस्तकात वाचा आमोजियान आमोसाक म्हणे दुष्ट पयस सर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वस थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रभात कर पूण बेतेलांत आनीकीस केदीस प्रभात करिनाका कित्याक हे रायाचे पवित्र स्थान राष्ट्रीय मंदिर आमोसान आमाजिताक जाप दिली हांव प्रवादिनी वा एका प्रवाद्याचो शिसीनी हांव फकत एक गोळी आनी रुबट रुकासो सांबाळणार पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्पोरान म्हाका आपयलो आनी म्हळें वस आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर देवाचें उतर हें देवाचे उडका तुझी काकू तांकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सडवण कर तुझी काकू तांकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सडवण कर सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तोपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमकां गांवांत वाचतली तुझी काकू तांकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सडवण कर मोगानी विश्वासीपण एकामेका भेटतात नीत आनी शांती एकामेका कारून धरतात
विश्वासीपण भुमींतले उपजातले नितीवंतपण सर्गार्ता नधर घालतले तुझी काकू तामकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दयेन आमची सडवण कर खंडित जावन सर्वेस्पोर आमचे समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतले आनी अशें वसून ताची वाट तयार करतले तुझी काकू तामकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दयेन आमची सडवण कर दुसरे वसाप सां पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पुस्तकांतले वसाप भावा भयणीनो हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादीत केल्यान ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक सर्वेस संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विसल्यान आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायचें पयलेंच नेमल्यान ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचें बक्षाणें मेळ्ळां आमकां सडवून लाभल्या ह्या वरवीं ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतुल्ल्या ती कुरपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू आपले सगळे जनवायन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्त थंय जारी करूं सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणेचो गुठ ताणें आमकां कळीत केला निर्मिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो वस्तू क्रिस्त थंय एकवटाक हाडल्यो हिस्स ताची येवजण देव आपल्या येवजणाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्त थंय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यान क्रिस्त थंय पयलें बरवसो दर नासलेली आमी ताचे महिमेक होगळी काडी जय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सतसो संदेश म्हणजे तुमकां तारान हाडून आयलेली सुवार्ता आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भरवसो दवरलेले वेळी बसवणेच्या उतरा परी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात आपले मन करून घेतल्यांक देवान सुडका दिल्ल्या वेळार ताणें आपले परजेक म्हूण तयार केल्ले दायज आमकां लाभतले म्हूण पवित्र आत्म्याचो मुंगट देणे कसो दिला तस्सो देवाची प्रतिज्ञा देखून देवाचे महिमेक स्तुती जावं देवाचे उतार हे देवाचे वडुकार Alleluia gauya somya garcia taja povik nawa pogli gusaria Alleluia gauya somya garcia
ताच्या पवित्र नावा भोगली कुसार्या गितां गावनोवी सोम्यात नावाड्या किन्नारी वाजो ताका वनिया ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वागल्या हल्लेलुया गावया सोम्याक सिया ताच्या पवित्र नावात भोगली कुसार्या हल्लेलुया गावया सोम्याक सिया ताच्या पवित्र नावात भोगली कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देंवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये बुती जावं पोते जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये पांयांक वाणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये ह्या शिवाय तो म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सरन वचसर त्याच घरा रावा आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरन वचा वता आसतना एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची दुळू फाफुडा अशें ते भायर सरन वचून पातकी चिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले तांणी जायते देंवसार दवंडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली देवाचे उतार हे वकणी तुका क्रिस्ता आज इगर्समतेच्या देवस्तुतीचो 15वो आयतार आनी 15वो आयतार आपोणेचो आयतार म्हणून बोलयतात कित्याक सर्व वाचपां आपोणे विशयांतच आमकां तिळसितात तर आज थोडो वेळ आयच्या वांजलाचेर आमी नियाळ करया खंयचे सर्व ते 3 विशयी जेजू क्रिस्त आमकां शिकोवंक आशेता जर तर जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक आपयलां आनी ताची शुभ वार्ता परगट करूंक आपयलां तर 3 कंडिशनां आयच्या वांजला द्वारेन तो आमकां दवरता आनी ती जावन आसात 3G पयलें कंडिशन गिव अप कितें सर तुजें आसा तें सोड आयच्या वांजलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त सांगता ताच्या शिसांक तुमी वाटेर येतना बुती घेवंक ना पोतें घेवंक ना चिरयेंत दुडू घेवंक ना हाजो अर्थ कितें जेजू ताच्या शिसांक एका मिसावांक धरता आसतना तांच्या वाटेच्या खर्चाक जावं वा मिसांव गांवांत ताणें काम करता आसतना कसलेच हे 3 दादोसकायाचे विशय वा तांकां बोळ दिवचे विशय तांणी व्हरूंक नात हाज्या फाटल्यान आसा एक शिकवणो जर तर तूं देवाचें काम करताय तर देवच तुका राखतलो जर तर तूं देवाचें काम करताय तर देवच तुजें दायज जातलो संवसारी वस्तू दायज घेवन देवाचो पाटलाव तूं करिनाका जेन्ना संवसारी वस्तू म्हजें दायज जालां तो वळ देवाक आमच्या जिवितांत मेतेर जावंक देवाक आमच्या जिवितांत येवन आमकां बोळ दिवंक जावचें ना तर खंयचे सर ते विशयी आमच्या जिविताक आज आड रावंक पुरो जावंक पुरो म्हजें धैर्य म्हज्या घरा वयर आसा म्हज्या पयशां वयर आसा म्हज्या वेहिकलां वयर आसा आस्त बदीक वयर आसा जावंक पुरो म्हजें मोन आनी म्हजें बोळ म्हज्या दुडवाच्या वयर भांगाराच्या वयर आसा तर म्हजें सगळें दिर्वें जावन आसा म्हजेंच वस्तू
आणि त्या वेळार देव आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत काम करूंक शकना. त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता पयले सुवातेर हे सर्व सांडून पयसे. हाजो अर्थ जर तर तुमच्या लागीं आज भांगार आसा, पयशे आसात, आस्त बोदेक आसा, ते सर्व विकून जेजूचो पाटलाव करचो म्हणून न्ही. बगार म्हजें मन देवाच्या वयर आसूंक जाय. जें कितें हांवें जोडलां, जें कितें बरें घर म्हज्या लागीं आसा, आस्त बदीक आसा, भांगार आसा, दिर्वे आसा, पयशे आसा, ही सर्व देवान म्हाका दिल्ली बेसावां. देवान म्हाका दिल्ली बेसावां हे हांवें चिंतूंक घेवंक जाय आनी सत स्विकार करूंक जाय. म्हजें दिर्वें ही वस्तू न्ही, बगार देवान म्हाका ती दिल्ली, पूण म्हजें दिर्वें जाय जय देवचो. त्या देखून म्हजें एटॅचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स, संवसाराच्या वस्तूक हांवें लाभदा नासतना देवाक हांवें लाभदोंक जाय. दुसरें कंडिशन तें जावन आसा सेकंड जी, गिवींग. कितें हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त सांगता तुमी दोन विशय दिवंक आसात लोकांक. पयले सुवातेर समाधान आनी दुसरे सुवातेर बेसांव. कशें समाधान? ज्या घराक तुमी वेतात तांणी तुका स्विकार करतात, तशेंच तुमचे उतरां तांणी आयकतात, त्या घरांत समाधान रावतलें. आनी बेसांव, पिडा शिडा गूण करून लोकांच्या जिविताक बेसांव दिवंक. त्या देखून आपोस्तलच आज बेसांव जावंक भोंवतात. पोरण्यासुल्ल्यान केवळ एका मनशाक हे भाग फावो जाल्लें. आमचो अब्राम बाप, ताका देव विस्ता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वळ 1-7 म्हणसर आमी वाचता आसतना देव अब्राम बापाक विस्ता आनी सांगता तुका हांव 3 बेसांवां दितलो. पयलें बेसांव जावन आसा तुका एक व्हड संतत हांव रचतलो. दर्येच्या रेवे बरी, आकाशांत आसच्या त्या नक्षत्रा वरी तुजे जनांगाक लॅक करूंक जावचें ना, थंय व्हड जनांक हांव तुका दितलो. दुसरें बेसांव देव अब्राम बापाक दिवन सांगता तुका आस्त बदीक तुजो तो राष्ट्र म्हणून हांव दितलो. आनी तिसरें बेसांव देव अब्राम बापाक दिवन सांगता तूं जातलो ही बेसांव. जो कोण तुका बेसांव दितलो तो बेसांव परत स्विकार करतलो. जो कोण तुका शिराप घालतलो तो शिराप पाटी जोडून घेतलो. आज तें बेसांव जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक दिता. ज्या घरात तुमी वेतात, कोण तुमकां स्विकार करता, थंय शांती आनी समाधान आसतलें. पूण न्ही जावन हो एक सुपर पावर जेजू क्रिस्त आपल्या आपोस्तलांक दिता. आनी हो सुपर पावर स्विकार करी जाय तर म्हजें म्हणलें कितें आसा दिर्वें तें हांवें सांडूंक जाय. हांवें देवाक स्विकार करूंक जाय. तो वळ म्हाका म्हज्या जिवितांत देव हो सुपर पावर दितलो आनी तो वळ मात्र लोकांक हांव बरें करूंक शकतलो. आनी तिसरें आनी निमाणें कंडिशन जेजू क्रिस्त ताज्या आपोस्तलांक घालता तें जावन आसा गुड न्यूज. देवाची शुभ वार्ता प्रगट करचें. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकता आपोस्तल वेतात, पाताक रडोवन जेजू थंय परतोंक आपोवणें दितात. आनी हें जावन आसा मेथनोया, यू टर्न. पाताक रडोवन देवा थंय एक जावचें. आनी ही 3 कंडिशनां जावंक पुरो. गिवींग अप, दुसरें गिवींग टू अदर्स आनी तिसरें गुड न्यूज. 3G आम्हा सर्वांक आसा. आनी आमच्या पवित्र स्थानांत आमी हे आपोवणें स्विकार केलां आनी त्याच देवाक जेजू क्रिस्ताक आमी पाटलाव करतले म्हणली बसवणी आमी केल्या. हर एक वर्सा पास्कांच्या आयतारा ते मोदेने राती आमी ही सर आमच्या पवित्र स्थानाच्यो बसवण्यो आमी परत करता. आनी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपयता आज ताजे उतार प्रगट करूंक. पूण ताजे उतार हांव प्रगट करीन तर म्हज्या जिवितांत समाधान आसूंक जाय. पूण हर एकाच्या की पयलें हांव एक सादो बळो व्यक्ती जावंक जाय.
त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता कोंकणींत ट्रान्सलेशन इल्लें दुसरेंच आसा हांगासर तुमच्या वाटेक बदलूंक वस्तूर वरी नाये पूण जर तर इंग्लीश आनी दुसऱ्या वांजेलान दुसऱ्या लँग्वेजींत आमी पळोवंक गेल्यार डू नॉट वेअर द एनदर ट्युनिक दुसऱ्या आनी एक दोगलो घाली नाकात जर तर जेजू क्रिस्त आज आमच्या मदें येवन उबे रावन उलयता तर देवाचे उतार परगट करूंक जाय तर तुज्या गोमट्याक टाई घालून तुवें मुखार वेची गरज ना जर तर देवाचे उतार तूं परगट करताय तर तुज्या शर्टाच्या वयर आनी एक कोट घालून तुवें लोकांच्या मुखार उबे रावचे गरज ना शो ऑफ गरज ना दुसऱ्यांक दाखोवचें गरज ना तुजी बाडाय तुवें उलोवची गरज ना तूं म्हजो शीस जाल्यार सादो बळो आनी कालतो जावंक जाय जर तर कोणी देवाचो व्यक्ती देवाचे उतार परगट करचो आज ह्या दिसांनी जायते ब्रदर्स आसात गोमट्याक टाई ताजे वयर व्हडलो कोट आतांत 10 बोटांक 10 मुदयो गोमट्यांत पेट्या घालची ती चेन मोठी तें पुरा घालून देवाचे उतार परगट करचे जायते जण मेळटात उडास दवरा आयच्या वांजेलाचो जेजूची उतरां जर तर जो कोण देवाचे उतार परगट करूंक देव आपयता पयले सुवातेर ताणें सर सांडूंक जाय देवाकत स्वीकार करूंक जाय संवसारी वस्तूक ताणें लाभ दोवंक नजो संवसारी वस्तू ताजें ध्यान जावंक नजो संवसारी वस्तू ताजें सर्वस्व जावंक नजो सर्व सांडूंक जाय तोवळ मात्र तो नीज देवाचो शीस आनी तोवळ मात्र तो नीज देवाचो प्रवादी हेंच आपोवणें आज आम्हा सर्वांक लाभलां त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक आपयलां देवूच आमचें सर्वस्व जावं दी देवूच आमची अकरेची आशा जावं दी तवळ मात्र आमी बरी क्रिस्तांव जावन देवाचें शुभ वर्त परगट करून हे बरें जिवीत ह्या संवसारीत जिवंक आमकां साध्य जातलें हेंच बोळ तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक दिवं दी सर्व आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ त्रिएक देवाक उसारया सतमंतान देवाक सर्वोदरा बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्मे वरवीं गर्भी संभोवलो हांव करमुरयेंतावन जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें सोंसलें ताका खुर्सार धरलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो तो जिवन जालो सरकार चडलो सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताणें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण सस्त्राचे जिवीत आमेन आमी सर्व ह्या संवसारी आसतना त्याच देवाचो आदार आनी कृपेचो शिवर आमकां गरज आसा आमचे सर्व गरजो आनी विनवण्यो ह्या वेळार त्याच जेजू क्रिस्ता मुखार आमी दवरया बापा जेजूच्या मिसावांत वावर करच्या पापा साहेब गोवळी बाब याजाक आनी धर्मिकांनी संवसारी संगतीक सडीत गुमान दिनासतना जेजूचो स्वताचो संदेश धैर्यान प्रसारूंक तांकां तुजी सकत जाणवाय आनी सांगातपण दी म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशान स्वताचे राज येवं गरजेवंतांक अल्पसंख्याक आनी दुबळ्यांचो हुस्को सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकीय मुखेल्यांनी समजून तांच्या गरजांक पावोवंक तांची काळजां मना उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक जेवसराच्या पासान पडून कश्टोंच्या वायट सवयाचे गुलाम जावन आसच्या सोमेस्तांनी जेजूचो संदेश घेवन सुटका जोडूंक साध्य कर तुजे सक्तेन आनी तुज्या विसलेल्यांच्या मिसां वावरान संवसारांतली सर वायट सकत नाश कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगजेंतल्या युवा जनांक भुरग्यांक प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ तांकां सर्वांक बरी भलायकी लाभय जेजूचो स्वताचो संदेश तांणी सदांच जियोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आम्हा सर्वांक तुज्या पुताच्या नांवान राखून व्हरो आमी सर्वांनी आमच्या अभ्यासा प्रमाणे विश्वासपणांनी जियोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आमचे सोर कसक्यो गरजो ह्या वेळार जेजू क्रिस्ता मुखार दवरुया. जायतीं बरें काम सोदतात, बरें शिकाप जोडूंक आशेतात, कुटुंबांत आसचे सर्व घुसपड गोंदळ पयस करूंक, बरें कुटुंब बांदूंक, जांक पुरो आमच्या कुटुंबांतली युवा सणां बरी सैरीक आशेतात. ह्यो सोर गरज्यो देवा मुखार आमी दवरुया आनी ताजो आशिर्वाद मागया. मोगाळा बापा, तूं सावन आसाय आमचो सर्वेस्पर रचणार आनी धनी. आमच्या ह्या जिवितांत तुज्या आदाराचो आनी कृपेचो शुवर वत अशें तुज्या बेसावांनी आमचे जिवितानंदर जावन तुका साक्ष दिवचें तें वर्तें भाग आमकां फोव कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दुदारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या संदेह बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेत्रां सरस्परा तुका उलो मारतल्या तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमी पवित्र कायेन वाडोवंक ती बदलूंक आमकां आत्म्याचें पोशण करून दे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी चियेता भोंवता मनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता. बागर ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताज्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गोड बगोवंक आमी बरवशान रावता. त्या पासोद आतां देवदूतां बराबर तुजे आजापाचे पदवेचे दिनवाशे काळजान आमी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सदानी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परी चवाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुड परगटोया जेजू तुझे मरण आम्ही समरंदा तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासताना पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याचे काळस तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराख्या प्रितीमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. बगेवन मरिये देवाचे माये सांगाती बगेवन तुजे तुजो निश्कळंकपती बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळे तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुयल्यान मुक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तू जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सदां आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप कटलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळली आमी सरू सुभागी. तुमच्या भितर येवचें म्हाका फवना तुज्या कडेन म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सर्गेंच्या बापा जेजूच्या कुडे रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवंक तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडोवं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ह्याच म्हयन्याच्या 16 तारखेर आमी कार्मेल मायेचें फेस्त आचरण करता. ताका तयाराय जावन आमी 9 दिसांचे नोवेनाचेर आमी आसा. ए भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणता. आपणाक चरण दसी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एका सपुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुताक कुर्सारूम काढतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल दोंगरार वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादेक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे पुरी बोळे माये. कथनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये धैर्य सुखरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणलें दृढपातयेणीन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफाद जेजू मुखार दवरता. आमच्या सर गरजेंचो उडास काडया. प्रत्येक जावन एका दिसाच्या बाळाक आमची मागणी विचारल्यांत थोड्या भलायकेच्या निमती जेजू क्रिस्ताक त्या बाळकाक आमी समर्पिया. उगडास कर ए भोव दयाळी अंकारी मुरये, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थी सुदरलो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. ह्या पतयेणीन धैर्य घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कतिश्ट तुज्या मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. सांगाता मागया. नमान मुरये कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिवपाचे जेजू. कार्मेलीच्या सुंदर राणये, नमान मुरये कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिवपाचे जेजू. भगवंती मुरये देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये, नमान मुरये कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिवपाचे जेजू. भगवंती मुरये देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये, अर्गां प्रार्थन. ए भगवंती मुरये, कार्मेलीच्या राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणीन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावूं, सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमकां फोव कर म्हणून आमी मागता. तुज्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. सर उबी रावया आनी अंतीम कांतार. सर संसाराची तुरारी पावन करी पळणारी जिणी देवा कुशे खालती मानगालो
सोडवून दारा संसारांतलो सर्ग सोसून मोगान वागयलो निसा वावरा तयार केलो वयले सायबिनी नमान तुका शारोतेनी सर संसाराची दुराणी पावन करी पळणारी जिणी आमच्या मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.